बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां प्यास पिडा त्रास कोश्ट कोटेपण अनबावार्थीपण आनीक गरीबसाणां पयस केली देखून. सुर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून सांबाळून आनीक राखून दवरला देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी तुजी खबर परगटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती आयकोन लोकांक जिवीत बदलून पवित्र जावन जेजूचो वावर तांणी फुडें व्हरोंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर कोत्ता आनीक व्हायरल कोत्ता, तांकां तूं आदार दी, तांकां राखून दवर, तांचीं कामां तूं करून दी आनीक तांचीं दुयेंसां पयस कर आनीक बरीं कर. तसोच तांकां हुस्को दी सदांकाल तांणी दुसऱ्यांक धाडपाक. आमेन. आयज जावन आहा 26 26 तारीख डिसेंबराची 2020. आमी जॉन स्टार्ट केला गॉस्पल एवांजल. तर आमी 7 चॅप्टरां पावल्या ओवेसवर वळ 19. मोइजेसान तुमकां सुमूर्त दिल्या की ना, तरी पूण तुमचे मदलो कोणूच सुमूर्त सांबाळिना. कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी. लोकान म्हणलें, तुजेर देंवचार बसला, कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदतात. 21 जाप दिवन जेजून तांकां म्हणलें, सांगलें, हांवें एक काम केलां आनीक तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जातात. चिंतून पळयात, मोइजेसान तुमकां सुनोत करचो कायदो घालो आनीक सोनवारा दिसा तुमी मनशाची सुनोत करतात. मोइजेसाची सुमूर्त मोडी ना जावंक कोण एका मनशाची सोनवारा दिसा सुनोत जाता जाल्यार हांवें सोनवारा दिसा एका मनशाचें सगळें आंग बरें केलां देखून कित्याक म्हूण तुमी म्हाका जोळटात. वयल्या वयर पळोवन नीत करिनाकात, पूण नितीवंतपणान नीत करात. तर आमकां हिंगा कितें शिकपा मेळटा तें आमी चोया. जेजून एका बरो केलो एक मनशाक कोडकाराक सोद म्हाका, कित्याक हिंगा वयर बरयलो आहा, ना जाल्यार हो हिंगा बसून आहलो तो, ताका मांद्री घेवन उठ आनीक वच. आसूं कितें जावं, पूण हिंगा एक आमकां कितें दिश्टी पडटा, ती म्हणटाय, लोक म्हणटा थिंगा आहलो तो, जेजून म्हणटा ताका, तुमी म्हजेर कित्याक आड येताय, म्हाका कित्याक मारूंक सोदतात तुमी. तो जेजू तेंगेल्या मनांत कितें आहा तें विचारता. जेजू मरपाचो हो जेजूगेलो निर्णय आहलोलो, ज्या दिसा जल्मान येयला आनीक हेंच जेजूगेलें कार्य आहलोलें. मनशागेल्या पातकां लागोन, मनशाचें रगत, मनशाचें सगळें वायट आपल्याचेर घेवपाचें आनी रगत वारोवपाचें पातकां लागोन. तरी पूण जेजू तांकां विचारता, तेंगे मोतीं कितें आहा तें चोवपाक जेजूगेल्या मन्नाच्या वेशीं कित्याक म्हूण म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात तुमी. तर आतां जेजू तेंगेले मोतीं कितें आहा तें क्वेशन घाता आनीक तें कोणें विचारता. आतां जेजू साप साप कळोन येता, ती कितें चिंताय तीं सगळीं. लोकान म्हणलें, तुजेर देंवचार बसला, कोण तुका जिवेशी मारूंक सोदतात. आतां लोक जेजूक पिशां काडटा. हे फारिजो हे सगळे तेंचे मोदी आहाय ते क्वेशन घाताय आनी ताका मारपाचें तें एक नेट एक प्लान तांणी काडला जेजूक
जात तितू बेगीन मारपाचो. तर ती आतां जेजू फूट मारताय की जेजूको आत वयल्यान ती जाताय तूं कोण मारूं सोदीत काय मो. जेजून जाप दिवन ताका सांगिल्लें तेका हांवें हें काम केलां आनीक तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जाता. तर आतां हिंगा कितें म्हणलां हितून 21, 22, 23, 24 तो जेजू म्हणटा आपूण एक मनशा बरो केलो आनीक तेका मांद्री घेवन वच वो एक अजाप केलें तेणें तें आपणें केलां म्हणून लोक आतां तेजेर बेजार जालो की हो जल्मा सावन देखून कुड्ड आहलोलो तेकाय जेजून बरो केलोलो आनीक तेजेर लोक सारको जोडलोलो तुवें सोनवारा दिसा कित्याक बरो केलो काय मो तेका. तर एशें कोन्न हो सोनवार म्हळ्यार ते आतांचो आयतार बेश्टी रोंग घेनाकाय एक दीस म्हणून तो ते जेजू टायमा वयलो जुदेवां गेलो. सोनवार म्हळ्यार आतां आमी पळय क्रिस्तांव आयतार मानताय तो तेंगेलो सोनवार आयतारा भाशेन हॉलिडे. तर देवान 6 दीस संवसार घडोवन 7व्या दिसा रेस्ट घेयलें म्हणटा तें घेवन बसलोले. 7व्या दिसा रेस्ट म्हणटा तें. हिंगा जेजू सांगपा आयलो हें 7व्या दिसा रेस्ट म्हणटा तें तुमकां फकत कुडीचें आनीक मोनाचें कितें जाय जाल्यार तुमच्यान घेवचें जाता. तेजेर जेजू नाकाबंदी मारलो ना. तुमी सारको रेस्ट घेनाकाय म्हणून सॅटर्डे एक दीस सुमनाचो. पूण जेजू लोकांक कितें सांगूंक सोदिता? जेजू सांगपाक सोदिता की हे तुमी नेम कायदे पळय केले 600 कितें कायदे आहाय ते तुमगेले हाल्स. एक बरी वस्त तर तुज्यान विकेंडाक म्हळ्यार हॉलिडे आहा ते दीस गोंयचो आयतार धरया आमी तेंगे सोनवार सोडया आमी. तर आमी धरया गोंयचो आयतार. तर आयताराची एक बरी वस्त आमच्यान करपा जाता जाल्यार ती करपाकूय जायी. आनी भोव कोन्न जेजून दुसऱ्यांक फायदो जाता ती वस्त केली. न्हय पिवपाची, बारांचेर बसपाची, कार्डान खेळपाची, दुसऱ्यांगेल्यो गजाल्यो करपाच्यो बळकांच्यो बसोन, नाजाल्यार फोन मान चाकाट मारपा सगल्या फ्रेंडा कडेन आख्ख्या सुमोन कितें जालें रे, केशें चलता, कामां कितें खबर येयल्या बोटीचें सान हें तें सगलें हें लोक चाकाट करपा, फोन मान आयतारूय न्ही आयज काल आख्ख्या दिसाचे दीस हे 9 म्हयने लोकान ह्यो खबरो मारपाक काडले लोकान कातोलिकान. कोण म्हजे भाशेन जालो ना. चोय मुगेलें प्रिचींग आयकोन कोण जाला जाल्यार म्हाका कोणें तोंड उगडून सांगलोलें ना तियागो आपूण तुजे भाशेन पवित्र जालो. आपूण आनी पातक करिना. आपणें सगल्याक भोगशिलीं आनीक आपूण सगल्यांचे लागीं आतां माये मोगान आनीक मीठ मेर नासलोलो मोग दाखयता म्हणून सगलें. एशें कोन्न म्हाका एक देखून मॅसेज ना म्हूण वॉट्सॅपाचेर येयलो ना, ना म्हणून फोन करून म्हाका कोणें सांगलोली ना. हांव आतां ऑलमोस्ट 4 म्हयने जाले हें कोतां. लोकांक शिटकावणी दितां, सोजमणी दितां. जाता तितलें जिवीत बेगीन बदलय मो तुमगेलें. ना जाल्यार तुमकां सगल्यांक तुमचें मरोण जे परेन देवान सांगलोलें तुमी ह्या झाडाचें फळ खायल्यार आदामाक तुमचें मरोण तुमी मत्तोलींत तुमी. तर मरोण सारकें लागीं आहा. तुमी म्हणचें ना जेजू तें म्हणलोलें आदाम एवे म्हणलोलें काबार जालें. ना, जो मनीस पातक कोता तेका मरोण सारकें तुजे फाटल्यान आहा. मनराता हें म्हणटाय तेशें कोन्न. तुजें सारकें फाटल्यान सारकें धन्न आहा तुगे सावळी जायन भोंवता मरोण. खंयच्या वखदार तुजो घात घेवन तुका ह्या संवसारांतले नाठाक कोत्तलो म्हणून सांगपा जायना देंवचार. तर जे पातक मनशाक आहा राग कितें जावं बारीक पातक कामाचें चोरी कोताय, हें कोताय, तें कोताय, काम करनासतना केट मान भोंवताय, ओर चोरताय, सुबेज ओवरटायम बरयताय, कोणाक काम आहल्यार पयशे घेताय, कामां लायताय, हें सगलें इलिगल. हें लिगल न्ही. ते पयशे घेता आसतना तुका रेसीट दिनाय गव्हर्मेंटागेलो की ही मुगेली रिक्रुटींग कंपनी हांवें उगडल्या आनीक हे कंपनीचेर हांव काम कोत्तां आनीक म्हाका तेजो तुमकां कामां लावपाचो हांव मुगेलें कंपनीचें सगलें टॅक्स आनीक कंपनीचें हांव हारीकोत म्हणून. हें सगलें इलिगल. तो सगलें पळय इलिगल आहा. कितें जावं संवसारांत कोणूय जावं तो कातोलीकू न्ही कोण मनीस पळय इलिगल कोता ताका मरोण. आनी तुमी दोळ्यांनी गोंयां देखून चोयलां जो वायट कोता तेका मरोण सारकें लागीं आहा आनीक सुण्याचे भाशेन मरोण येता. तें आनीक सांगपाची गरज ना. तर हिंगा कितें बरयलां 21 हांवें न्ही हें एक काम केलां
आनीक तें पळोवन तुमी सगळीं अजाप जातात. चिंतून पळयात, मोइजेसान तुमकां सुनोत करपाची तर हो मोइजेसागेलो कायदो आसलोलो, की सर्कमस्टायज म्हणटा ताका इंग्लिशीन. तो आयतारचे ते कोताले आनी जेजून म्हणलें हें सगळें हाल्स मनशाक आज काल हो केसलोच सुनोत आनी कितें करपाची कुडीचे सांदे सगळे आहाय ते देवान गरज म्हणून दिल्या. आनीक ते कातरून दादल्यांचे जावं बायलांचे कातरून भायर उडोवपाची कसलीच गरज ना. आनीक सिझरियन देखून म्हणटाय तें आमच्या कातोलीक धर्माचेर आड तुमकां सांगिल्लें. एक ब्लेड देखून मनशागेले कुडीक टाच जावपाक कायद्यान शिरी पडना. ही पळय ऑपरेशन आनीक एक्सिडेंट आनीक हें तें म्हणटाय तें सगळें काम देंवसरा गेलें. जेजू केन्ना हॉस्पिटलांत गेल्लो, जेजून कितू ऑपरेशन केलें ती तुमी चोय, कित्याक जेजू पवित्र आसलो आनीक जेजू मनीस जावन जियेलो. तुमी म्हणचे तो देव म्हणून, ना, संवसारांत आसतना तो मनीस 100% मॅन. तर जेजून तर पवित्र रावन तर कांय तेगेली हिस्ट्री ना जाल्यार आमकां कातोलिकांक कित्याक हीं दुयेंसां जाताय, कित्याक हे सिझरियन जाताय बायलांक भुरग्यां जल्म दिता आसतना, आनीक हें सुनोत म्हणटा तें आमगे कातोलिकां मदें ना. कित्याक तें जेजून हें काण उडयलें, कित्याक तें देवाचेर हाल्स देवान मनशाक मेळ्ळो ना म्हणून केसल्याच्या पातकान देवान रचिलो ना. मनीस पळय मूळ पातकान पळय जल्मता, तो आदां येवेगेल्या पातका लागोन मनशाचेर तें मूळ पातक येता आनीक म्हाज्या कातोलिकांक बातिजा दिल म्हणटच त्या मूळ पातकांतलो कातोलीक साप जाता. तरूय पूण ह्या भुरग्याची पळय जल्मला ताका बातिजा दिला, तेगेली माय पाय पातकांत आसल्यार तांकां लागोन भुरग्याचेर तेजें फारीकपण येता. तेंगेल्या वायटा लागोन भुरग्यांकूय तें भोगीचें पडटा. भुरगीं माय पाय पळय कितें उलयताय तें भुरग्यांगेले मतीन रिकॉर्ड जाता आनीक तेजो परिणाम मागीर तेंगेले कुडीचेर, मेंदवाचेर आनीक तेंगेल्या वेव्हाराचेर आमकां दिसोन येता. आमी म्हणटाय भुरगें बरें ना, स्लो आहा, आनीक उलोवपा त्रास जाताय, बेगीन उलयना, पोटी बेगीन पडना, दिमकुऱ्यान वचपाक उगो जालो. आनीक हें सगळें भुरग्यागेले मामा डाडाक लागोन जाता. कित्याक तीं पळय भुरगीं पोटान आसतना आनीक ल्हान आसतना पळय उलयतालीं, झगडटालीं, लोकांक खबर करतालीं, गाडी मारतालीं, वायट उलयतालीं. तेच भुरग्यां जाल तेच भुरग्यां देखून नाकारतालीं, तें आमगे चुकोन जालें, हितू बेगीन जावपा शिरीपण आसलें, आमगे फॅमिली प्लॅनिंग आसलोलो. हें सगळें त्या भुरग्याचे हिस्ट्रींत हार्ड डिस्कांत रिकॉर्ड जायना आसोता आनीक तें म्हाजे कुडीचेर म्हाजेर तेजो परिणाम आमकां डायरेक्ट साप साप दिश्टी पडटा. जाय जाणांगे भुरगीं देखून जाता आसून देखून पांगळीं, थोटीं, बेरीं, कुड्डीं, मोनी जाताय. हें सगळें माय पायचो, मामा डाडाचो गुन्यांव. आयकाय, बरें करून आयकाय कातोलिकां. तर जेजून सांगिलां आमकां साप साप सांगिलां हिंगा मनशाचे कुडीक कांय करपाची गरज ना. तुमकां सिझरियन कित्याक करचें पडटा? पयलो देखून मुगे व्हिडिओ आहा, घायलो आहा, आयकाय. तर वयल्या वयर पळोवन नीत करिनाकात, पूण नित्यवंतपणान नीत करात. जेजू क्रिस्त जायत काय? आतां लोकांगेर क्वेश्चन दिलां हेडींग 25. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय? जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय? आनीक हो पळय तो सत्तेन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात खरें, आनीक हांव खंयचो आयलां तेंवूय तुमी जाणात. खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तूंगेर येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात. हांव जाल्यार ताका वळखतां, कित्याक हांव ताचे तावन आयलां आनीक ताणें म्हाका पाठयला.
आतां लोकांनी म्हणलें की हो देवाचो पूत म्हणून, जेजू क्रिस्त म्हणून लोकांक हे सगळे धर्म वसूलदार आनीक व्हडल्या व्हडल्या पळय गांवां मनीस आहाय ते वायट तशेंच धर्माचे वडील, फारिजेव, पादशाह, राजा, कित्याक जेजू क्रिस्त तेजो जल्मोत म्हणून आतां पळय राज चलयता तेगेले पायन हेरोद पादशान तांकां जिवेशी मारलोले सगल्या भुरग्यांक. आनी हेरोद पादशा मोतरीच मागीर जेजू भुरग्यां घेवन मारिया आनीक जुजे इजिप्टा पळोवन गेल्लीं भुरग्यांक जिती मारताय म्हणून तीं जेरुजालेम तेगेले नाजारेत गांवांत तीं येयलीं. खूंय बेतलेहेम आसा तीं पळोवन गेल्लीं जेजू जालें त्या दोणां. आनीक मागीर तेंगेलो नाजारेत गांव, नाजारेता तीं म्हाजी पोत्तून येयलीं. तेका लागून जिजस ऑफ नाजारेत किंग ऑफ द ज्यूस म्हणटाय. तर हेका सगळ्यांक खबर आसलोली जेजू देवागेलो पूत आनीक जेजू क्रिस्त म्हणून हेंचो हिंगा आमकां 26 क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलां काय. आतां हो सादो पळय लोक आहा बेस्तो नेणार ओर आमचे भाशेन सादो लोक आयताराचो मिसा वचोन येवपाचो त्या तेंपा वयलो नॉर्मल सादो ज्यूस लूक वॉर्म ज्यूस म्हणटाय तो. आतां आमकां कातोलिकां सगळे हिंगा थिंगा आयक येता प्रिचिंगाचे म्हणटाय लूक वॉर्म कॅथोलीक म्हळ्यार थोंड पडले कातोलीक. तांचे भितर उर्बा मोग आनीक हें कांय वचना, थोंड पडले लूक वॉर्म. तेंगेली पळय धर्मा पळय हें आहा कातोलीक पळय आहा तेंगे काबां जायत येयलां. लूक वॉर्म म्हळ्यार कितें, उदक पळय तुवें शिजयलें, कितलीं शिजयलें, रान्नीचें शिजयलें जाल्यार तें मातशें वखदां तें थोंड 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 जायत वयता. मागीर लूक वॉर्म म्हणटा तें जाता, मागीर पिवपाचें जाता. तुवें टाक टाक करून पिच्यार जाता लूक वॉर्म जातरी. आनीक मागीर तें सारकें कोल्ड जाता. तर आमगेलो कातोलिकांगेलो आसतात हो गरम पळय जेजू टायमार पळय आसलोलो शिसां कडेन ते भोंवताले खबर परगोडूंक बरें करपाक वायटकारांक दुयेंतांक. तें आमगेलें देंवोन 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 आतां आमी कातोलिकां खूंय वच तूं आयकूं येता, खुंयच्या हेजे प्रिचिंगाचे आयक, टिवीचे आयक, खूंय आयक आमकां लूक वॉर्म कॅथोलीक म्हणटाय आख्ख्या संवसाराक. तर आमगेले पळय हो धर्माचो पळय नेम आनी हेतू आनीक धर्माचो कायदो आसलोलो तो आमी सोडून सारकीं आमी कातोलीकपण आमगेलें आमी सोडून दिलां. जालें तें लूक वॉर्म म्हणल्यार सोडून दिवपाचें. लूक वॉर्म उदकाची तुज्यान बरी च्या वा कॉफी करून पिच्यार जायना. तें थोंड तें बेस्ट उदका भाशेन पिवपाचें. तर आमच्यानी कातोलीकपण आमच्यानी आमचें जिवीत कातोलिकांनी आमचें जिवीत एन्जॉय करपा जायना. कित्याक जॉय म्हणटा तो आमकां कातोलिकां मेळना म्हणटच एन्जॉय करपा आमच्यान जायना. आमी पळय ही पळय व्हडवीक मारताय हें पळय नेट पळय मारताय हो पोलको नेट हो 2 दिसांनी फुसकून पोसकोट जसो फुलोयलो तेका एक पीन मारल्यार तो भुस्कून फोडटा ना ठोकून फोडटा. अशें करून हो कातोलिकांगेलो भेस जालो आहा. तर हिंगा आमी पावले लूक वॉर्म जालें आमी. हें आमगेली कॉफी आमच्यान हें कातोलीकपण एन्जॉय करपा जायना. जे पोरी लूक वॉर्म उदकाची कॉफी करून पिच्यार जायना ते भाशेन आमच्यान आमकां मिलाग्रो अजापां आनीक बरें लांब जिवीत कातोलीक भावार्थीपणाचें जिवीत आमच्यान जिवोवपाक जायना. कित्याक आमच्या वेव्हारा वयल्यान सगल्यांक कळोन येयलें की कातोलीक जाले म्हणून लूक वॉर्म म्हळ्यार थोंड पडलें. थोंड पडल्यार कळ्ळें तुका तें उदक तुका आनीक शिजोवपा पडलें म्हणटच तुवें पवित्र जावपा पडलें. ना जाल्यार तुका बेश्टें तें उदका भाशेन पिवपा पडलें आनी मातशें थोंड जाल्यार तें मागीर तुका पिच्या पडलें बेश्टें ना जाल्यार भायर मार कितें कर. पूण तुका तर एन्जॉय करतलो जाल्यार कॉफी वो च्या तुका तें आनकोडे फूल शिजोवपा पडलें, हरकोत येवपा पडलें तेका. म्हणटच कितें तुवें पवित्र जावपा पडलें. तुगे तो जिवितांत तुका कितें बरें मेळटलें जाल्यार तुवें पवित्र जावपा पडलें कातोलिकां सांगोत हांव. हेरां म्हणटून कोंतूय येना. हांव फकत कातोलिकांक उलयतां. कितेंचें तरी बरें संवसारांत मनीस तर भोगतलो जाल्यार एक पवित्र कातोलीक भोगतलो. हेरांच्यान कांय बरें भोगूं जायना. हेरांगेलो हो नेट आनीक हो वेव्हार सगलो पोलको. तेणी एक दीस सुण्या भाशेन मरपाचें आनी एक दीस इफेर्ना वचपाचें. हें सारकें साप
आमकां बायबल डायरेक्ट सांगता. तर आनीक हो पळय तो सत्येन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तर हें आतां जो लोक म्हणटा जेजू एक सादो मनीस, ओ जेजू एक कार्पेंटर, और जेजू एक आम आदमी, और जेजू एक प्रॉफेट, और जेजू एक ज्यू म्हणजे जुदेव, हीं सगळीं नांवां पळय कोण जेजू म्हणटा. आनीक जेजू म्हणून देवाचो पूत आंकवार मोरयेंत जल्मलो, जिवीत भर पवित्र रावलो, आनीक आमचीं पातकां सगळीं आपल्याचेर घेवन आमचें कोश्ट, दूख आनीक सगळें दुयेंस गरीबसाण आपल्याचेर घेवन खुर्सार मेलो, आनीक आमकां नवें जिवीत दिवपाक परतून पुनर्जीवन जालो. हें तर लोक मानून घेना. हो सगळो लोक फकाणां कोत्ता ह्या संवसारी जिविताचीं. आपल्याचीच आपुणूच फकाणां करून आपल्याचीच हो लोक वाट लायता. लोकान ओल्ड टेस्टामेंटाचेर बावाट दवरलो, आनीक ओल्ड टेस्टाचे रितीचे आनीक शिकवणे प्रमाणे तेणी ज्युसांनी त्या तेंपार ज्यूस इस्रायलाकू आसले चडशे, तर तेणी ओल्ड टेस्टामेंट मांडून आनीक आपल्यागेले कायदे घालून तांणी संवसार चलयलो. पूण आतां हो न्यू टेस्टामेंट येयला तो मानूंक ज्यूस रेडी ना म्हूण कोण जेजू मानना तो लोक मानूंक तयार ना. तर तांचें जेजून म्हणल्यार सगळ्यांचें खोटा. जरूय तर ते जाण आसले आनीक ते बरे भाशेन जाण आसले की हो जेजू देवाचो पूत, तर तांकां मानून घेवपा नाका आसलें. कित्याक तेंगेले पळय ह्यो फोट्यो आनीक हो नाका आसलेलो पळय वेव्हार आहा तो तेंगेलो हातींतलो वचपाचो, तेंगेलें पोजिशन वचपाचें, ते पाद्री म्हणटाय ते तेंगे मिठा मारपा पडपाचें लोब. तर हें तेंगेलें सगळें वचपाचें. आनीक हेका लागोन तेंकां मांडून घेवपा नाका आसलोलें. वो तेंगेले राजाक, वो तेंगेले पळय हे आसले गव्हर्मेंट आसलोलो, तेंकां सांगोन दिवपा नाका आसलोलें की हो खऱ्यांनीच देवाचो पूत, हो जेजू क्रिस्त जो आमगेले ओल्ड टेस्टामेंटान आमी पळय मानताय, आमी आख्खो बायहाट केला, आमी हितूले पिळगेक हजाराच्या वर्सां आमचे पुर्वज शिकयत येयल्यात आनी आतां आमी शिकयतात. होच तो जेजू म्हणून साप तांकां सोंपेपणी कळपाक जाय आनी तेंकां कळोन येयलें. तूं हितूली 1000 वर्सां तुगेल्यो पिळग्यो तुगेल्यो शिकयन येयल्या, हे पुर्वज तुगेले शिकयन येयले पयले. पुर्वजांचे तेंगल्यो पाद्रींच्यो फामिल्यो पाद्री जाताय. म्हणून तेंगे पाद्र्यां ज्युसां गेले, आमगे म्हणना तुका हांव. ज्युसांगे पाद्री पळय आसले त्या तेंपारी तेंगलेच पुर्वज पाद्री जाले. तोच ती डावन येता आनीक ते पाद्री जाताय. आनीक ते हितूले पक्के आसताय ते आख्खो टेस्टामेंट तेंगेलो बायहाट आसता. आख्ख्या जायत तेंकां तेंच शिकयता कित्याक तेंगे आनी तेंकां आनी काम ना, तेंगेलें कामूच पाद्रीपण जायत सान. तेका लागोन तेंचेर पेज येयलो. आमगेलो धंदो आतां बंद जातलो. आमगेले भुरगे बाळां रस्त्यार पडटलीं आनी आमकां परतून कामां वचपा पडटलें. राजा अंडर आमकां मजुरी दिन काम करपा पडटली, मान हालां घालून भोंवपा पडटलें, आमगेलो लोभ वयतलो. हे भाशेन तेंचेर सगलो पेज येयलोलो. आनीक तेका लागोन तेणी म्हणलें एका आमी मारया, एका कोणशा काडया, हो आमचेर आड आहा सारको. आमगेलो प्लान पळय चलोन येयला आनीक आतां आमी प्लान पळय केलोलो जिविताचो, वो आमगेल्या प्लानाची वाट लायतात. लोकां देखून कळ्ळें की हेका वडिलांक सारकें साप सुबें कळ्ळें म्हणून. लोकां जोरी तोरी कळ्ळें जाल्यार वडिलांक कळ्ळो नाका म्हूण लोक म्हणटा वचून आख्खो गांवचो, आख्खो इस्रायलाचो. देखून देव मंदिरांत शिकयताना जेजून आड्डोन म्हणलें, राव मातशें चुकोल मुसता पयलीं मातशें घेया 26. आनीक हो पळय तो सत्येन उलयता आनीक ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी क्रिस्त म्हूण आमचे वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणा, पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. आतां ते लोक कितें म्हणटाय, हो आतां नेणार लोक, हो लूक वॉर्म लोक म्हणटाय तो म्हणटा की
जेजू क्रिस्त क्रिस्त म्हळ्यार कितें? एनॉयटेड वन. येतलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. पूण आमी जाणाय की हो मारे गेलो आनीक झुजे गेलो पूत आनीक हो नाजारेत गांवचो म्हणून हें लोकांक खबर आहा. तर देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून आड्डून म्हणलें, तुमी म्हाका वळखनात खरें? तो म्हणटा तुमी खरें आपल्या वळखनाय? क्वेशन मार्क आहा थिंगां. आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणोत? आतां जेजू म्हणटात, तुमी खरें म्हाका वळखनाय? तुमी खरें आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणोत? ही क्वेशन मार्क सारकें इम्पोर्टंट आं. तुमकां कोण तें बेश्टें रिडींग कोताय तेशें कोन्न वाचून दाखयत. तुमी म्हाका वळखनात खरें आनीक हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणात. अशें करून म्हळ्यार तें रॉंग जातात. तरी थोडे क्वेशन मार्कां आनी सेमिकोलन आनी थोडे पॉयंट आनी कॉमा हूंय पड घायल्याय तीं सारकीं तुमी शिकयत त्या दोणा मातशें चोतराय घेयाय तेंची. तुमकां पवित्र आत्मो म्हणटा दितलोय पूण एक बेश्टी तुमकां आयडिया हांव नॉलेज दिता. तुमी म्हाका वळखतात खरें? आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणोत? आतां लोकान वयर म्हणलें आमी जाणाय हो कोण तो आनीक हो खुंयसान येयलो तो आमी जाणाय पूण देवागे पूत येतलो तो खुंयसान येतलो तें आमकां लोकांक खबर आसपाना अशें म्हणून लोकान म्हणलां. तेका लागून जेजू आतां तें क्वेशन कोता, तुमी खरें जाणाय काय म्हूण आपूण म्हाका वळखताय काय म्हणटा पयलीं सद्या तुमी म्हाका वळखतात खरें? आनीक हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणा? खरें म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तुंगेन येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात. सत्यवंत मिनींग चोयता राव. जॉन 7:28 लॅपटॉपाचेर ऑन करून दवरलो हांवें. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, You both know me, and you know whence I come from, and I am not come of myself, but he that sent me is true, and ye not know him. True, सत्यवंत सोत. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात. जेजू म्हणटा तुमी पळय आतां कितें सांगिलां आमी ताका वळखताय तो हुंयच तो आनीक आमी जाणाय तो कोण तो हो खुंयच्यान येयलो तो. तर जेजू ताका म्हणटा खरेंच म्हणल्यार हांव म्हजेच वस्तुंगेन येवंक ना. म्हाका पाठयला तो स्वताचो राजा सत्यवंत आनीक ताका तुमी वळखनात. तर म्हज्या बापायन म्हाका पाठयला. हो बापाचो तसोच देवाचो सातीस त्रिजादी देवाचो प्लान. ह्या प्लाना लागून म्हाका बापान पाठयला संवसारांत. तेका तुमी वळखनात. जोरी तर बापाक ते वळखताले जाल्यार ते वळखताले तो देव दुसरो. आतां बरें करून आयका हिंगा. ज्यूस म्हणटाले आमी देवा बुजताय, आमी देवागेले पाद्री आनीक हें तें आमी देवागेलें काम कोत्ताय, आमी देव मंदिरांत वयताय, हें कोताय तें कोताय. पूण हो कितें म्हणटा तें जेजू कितें म्हणटा ताका तुमी वळखनात. तर आतां ह्यो ज्युसांगेलो धर्म पावलोलो तो देवा मानपाचो तेणी सोडून तेणे कायदे तेंगेले देव केल्ले. तेका लागून जेजून मोइजेसाक वरोण्यां येता आसतना 10 मांदामेंट दिले, 10 कमांडमेंट्स. दोंगराचेर मोइजेसान सांगलोलें चल सगळ्या देवान सगळे लोकां पळय इज्रायलाचो लोक वरोण्यातलो भायसून पळय इजिप्टांतलो भायसून इज्रायला वयताले त्या दोना वाटेर दोंगराचेर तांकां आपयले जेजून. जेजून न्ही मोइजेसान कित्याक देव ते कडेन डायरेक्ट उलयलो सगल्या लोकां कडेन आनीक
मागीर लोक म्हणपा लागलो मोइजेसा तूं एकलोच वच आतां दोंगराचेर आमी आनीक येयनाय. तर हो सगलो लोक दोंगराचेर गेलो. खुंयचो तो दोंगर सिनाय दोंगर म्हणटाय तो आनीक नाजाल्यार तेका दुसरें नांव आहा हॉरेब. हो दोंगर तुमी गुगलाचेर सर्च केल्यार तुमकां हे दोंगराची स्टडी करपाक मेळटली. ते मोइजेस त्या वखदार उदकाची बोडी मान पळे न्हंय पळे क्रॉस करून येयलोलो. हे सुएज कानाल पळे आहा थिंग पडटा तो गांव. तो पळे क्रॉस करून येयलोलो. त्या गांवां कडेन तेणें मोइजेसान बोडी मान मिलाक जायन ते दोर्यांतल्यान क्रॉस करून येयल्ले. आनीक हो पळे सिनाय दोंगर हो हॉरेब पर्वत म्हणटाय तो तेजेर देवान 10 मानामेंट दिल्ले. तर हे देवा म्हणटाय तुमी वळखनाय आतां कोणू आतां हे आनीक 3,500 वर्सां जालीं त्या दोनसांय जेजू येयले त्या दोणां. तर हे टायमाचेर तुमी आपल्या वळखनाय म्हणटा देवाक म्हणटच मुगेल्या बापाक. तर जेजू कितें सांगूंक थिंगा आनीक ताका तुमी वळखनात. तो सत्यवंत जाणें म्हाका पाठयला. हांव म्हजी वस्तूंक येवंक ना. हें सोत खरें. तर तुमी म्हणटाय देवाकूच तुमी माननाय. ह्या देवाक तुमी बुजनाय. जरी तर तूं जेनसिसां गेलो जेनसिसां तूं वचोन मारलें जाल्यार देवान संवसार रचिल्लो त्या दोणां 6व्या दिसा आमी मनशां रचिल्लो म्हणटाय. आनीक जेन्ना संवसार देखून रचीत आसतना कितें जालें तें आमी फाल्यां चोयचें आतां बंद करया. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्तां तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सीप आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जॅसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिचे फामिलीक, जिपोट आनीक ताचे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन दवर. सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर. वायटांतल्यान सगल्यांक निवार तुजे आंज बुडवे धाडून. एक्सिडेंट जातात तातूंतल्यान सगल्यांक नेवार तुजे आंज बुडवे धाडून. आनीक सगल्यांची दुयेंसां पेस्त पिडा, भिंडां, अल्सर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, डायलिसीस, पॅनक्रिया फेलियर, सगळीं हाडांची दुयेंसां, चलपाक त्रास जाता तीं, बेणाची आनीक पिशेपण, मेंटल आवट जालीं तीं, ज्या लोकांक स्थितीच ना उगडास उरना, नाकाचें, तोंडाचें, कानाचें, दोळ्यांचें, कातीचें, हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. आनीक तूं पदवेदार देव म्हणून तांकां दाखोवन दी ह्यो मिलाग्रो अजापां करून. कारण ताणें त्यो पळोवन ती पवित्र जावंक मन बदलून पावूं. तशेंच जे घरांत